हडफड्या 6 डिसेंबराक बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबान घडिल्ली घडणूक ताजी आसतना आतां आनीक एक धक्कोदायक प्रकरण उजवाडाक आयला। बर्ज अग्निकांडान 25 जाण सोंपिल्ले। हांगा सुदैवान जिवीतहानी ना। हरमला दर्यावेळेर सुमार 7 शेक उज्यान लासून काबार। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो आसूये म्हूण दुबाव। आमी आरांबोल बिचार आसा। राती साधारण 2:30 ते 3च्या दरम्यान हांगासर आमचे 2 जाण स्टाफ बसलेले। सगळी रेस्टॉरंटां क्लोज आहात सध्या। खांब्याचेर कितें तरी लायट पेटलेले अशें दिसली, म्हणजे स्पार्क जालो आनी आग कशी पेटोवंक लागली। सो तेंच्यांनी झब्ब करून उठले आनी आपल्या ओनराक जावं स्टाफाक भितर सांगपाक गेले। ते न्हिदलेले सगळे। ते भितर वयतात हेवटेनसून आग जास्ती उलोवप व्हडलो जालो। ओनरांनी सगळ्या गांवच्या लोकांक फोन मारले। रातचो 3चो टायम। इवन आमचे स्थानीक आमदार पासून राती हांगा पावले। SP PI पावलो हांगासर। सगळ्यांनी उदक मारले आनी ही आमी आग आहा ती नियंत्रणान हाडली। ब्रिगेड हांगा पावोंक शकली ना, येताना तेंची रोमली थंयसर। सो आमच्या वांगडा पुलीसूय आसलेले, फायरूय आसलेले। ते गाडी आपली बंद पडली म्हणून थंय रावंक ना। सगळ्यात व्हडली गजाल म्हटल्यार कोणाकूच काय जिवाक कोणाची हानी जावंक ना। कॅज्युअलिटी कोणाचीच काय जावंक ना। आगीन हे रुद्र अवतार घेतलेलो। ओके सर। आमकां गाडी घालपाक कशीच आमी खूब ट्राय केली, तरी आमी बकेटीन बी उदक मारून लोकांच्या मदतीन आनी आमचो आमदार साहेब जितभाई त्याच्या सहकार्यान त्याच्या गायडन्सान सगळे आमी फूल 4 जायसर ती आग कंप्लीट केली। उजो पालोवपी दळाची गाडी दर्यावेळेर पावपाक शकली ना। उजो पालोवपी दळ, पुलीस आनी थळाव्यांनी मॅन्युअली उजो नियंत्रणान हाडपाचो यत्न केलो। ही घडणूक पळयल्यार दर्यावेळेवेल्या शेकांच्या सेफ्टीचो प्रश्न उप्रासता। मजगती मडगांव नव्या मार्केटान 2 शॉपांक उजो लागलो। राती म्हणजे सकाळी 2:56 आमकां कॉल येयल्ले मार्केटान उजो पेटला म्हणून। होय, फायर सेफ्टी आनी कॉम्प्लायन्साची गरज आसा। आमी 2 मुद्दे काडिल्ले आसा। रिनोवेशन करता जाल्यार सारके तरेन करा, कित्याक इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस इन एडिशन टू ह्युमन लायफ। सर रिसेंटली इनॉग्रेशन केलं सर, काय सेफ्टी कन्सर्न बीन काय आहे ना ते? ना म्हणले फायर एक्सटिंग्विशर बी वायर आमी करना ना ताणे दुकानाचे वायरिंग ताणे दुकानाचो मिटर ताणे घेवपाचो। आमी केला ते ओवरऑल वयर सगळे आनी पंप ते करता। दुकाना भितरले प्रत्येकान करप ते आमी करना। गव्हर्मेंट करना, PWD करना, म्युनिसिपालिटी करना। दुकान ताजे तागे शॉर्ट सर्किट जाल्यार जबाबदार कोण? म्हणटकीच हे सगळे हे पजाडली करून टेंडराचेर टेंडर काढून ताचेर पयशे खावप हो आमच्या मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचो 1 पॉइंट एजेंडा जावन पडला। जितल्या पर्यंत तुम्ही आवाज काढचे ना कांयच जावचे ना। आता तुम्ही आवाज काढपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी आनी सावियो डायस।